सरपटा तुझे चरणी आणि महिमा आराधन तुका सौम्या तुवे सांगा तुझो भक्ताक सदां दिलो आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हरी एक दिमी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी जेवणा मोगा मंद मेंदिलो सेवेन जीवी सरो पायशी सांचे दुले उंडो वाईन मास रगत कन तुझे कुडीन बदललो ओढा सकरात म्हणून सौम्या तुवे शिसाक आदेश दिलो आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिमी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी आणि महिमा आराधन तुका सौम्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरी सांज दिवं तुमकां सुमेस्तामन मागता परत ह्या पवित्र दिसा ह्या संजेच्या वेळा ह्या सुमयाच्या आजारपणांत आमी आसा सुमी खरोच ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर राखून आसा देखून ह्या सुमयाच्या नांवान तुमकां हर एक लागीं हांव प्रणाम भेटयता सुमयाच्या नांवान ह्या आराधनांत वांटेली जावंक सुमया संगी थोडो वेळ करसूंच्याक सुमयाच्या नांवान तुमकां स्वागत म्हणटा जावं आमी हांगसर वैयक्तीक तरान जावं आमी आमच्या घरांत हांव जावं पुरो डिवायन वर्ल्ड TV मुखांत्र युट्यूबा मुखांत्र ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावन आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो सुमयान आमकां दिल्लो मोलादीक वेळ जावन आसा ही अपुर्बायची सांज ह्या अपुर्बायचो सांजेचो थोडो वेळ आमी सुमया संगी करसूंचो तो मोलादीक वेळ जावन आसा सुमयाक आमी आराधन करया सुमयाक आमी नमान करया सुमयेची स्तुती आमी करया मोगाल भवन आनी भयणीनो विश्वासी आमचो सुमी विश्वासी देव तो आमचे संगी हर एक घडी हर एक दीस रात रावता आमचे जिवीत चलोवन व्हरता गेले त्या आयतारा आमी आराधनांत भागीदार जाल्ल्या सुमयेची मजत करपा आमी मागल्ली
सुमयाक आमी समर्पण केल्लें, प्रत्येक जण आमचें जिवीत ताच्या पांयां आमी समर्पण केल्लें. त्यात सुमयान आमच्या कुटुंबादारांची, आमच्या मोगाच्यांची जतन घेतल्या. बरी भलायकी, बरेपण साबारांक ह्या सुमयान दिलां. कित्याक वो जिवो देव, वो बळवंत देव, बरें करचो देव. आनी आज परत त्या सुमया संगी आमी आसा. ताचे संगत थोडो वेळ करसूच्याक आमी आसा. मोगाळ भावां आनी भयणी, आमचो देव, आमचो सुमी खरोच आजार आसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत. आमच्या काळजांत तावन ताका आमी आराधन करया. आमच्या काळजांत तावन त्या सुमयाक नमान करया. त्या सुमयाचें घनादीक मानादीक बोवर्तें हजारपण ह्या साक्रामेंतांत आमी वळखून घेवया आनी त्या सुमयाची स्तुती आमी करया. मोगळा जेजू, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं खरोच आजार आसाय. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मारिफात तुजें आजारपण, तुजी दिश्ट आमचे लावंक तूं कशी वताय. सुमया, तूं कितलो स्वादीक, तूं कितलो मोगाळ, तूं कितलो बरो आमचो देव. मनशा सांगाता तुवें रावोंक कशी वेल्याय, मनशा सांगाता तूं आसाय आनी त्या देखून मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसाराक तूं आयलोय. मोगळा जेजू, ह्या संजेच्या वेळा आमी विविध जाग्यार थावन ह्या आराधनांत वांटेली जावन तुजी स्तुती आमी करनासा. तुजें आजारपण आमी बघून आसा. तुका आमी अर्गां होगळाप दिवन आसा. सुमया, हर एकल्यागे आमी तुका समर्पण करता. आमचेर हर एकल्याचे तुजी दाळ दीस घाल, तुजी काकोलतेची दीस घाल, तुजी मोगाल दीस घाल. सुमया, आमकां हर एकल्यागे पाव. सुमया, आमच्या संगता तूं राव. सुमया, प्रत्येक जावन सुमया ह्या घडये हांव विविध जाग्यार हांव ह्या आराधनांत वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणी तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तांची कुटुंबां तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. सुमया, तुजेर फाती येता ती, तुजेर विश्वास दवरता. सुमया, आनी तुजे सांगता हो वेळ करसूंक ती आजार आसात. सुमया, तुजी दाल दीस तांचेर घाल. सुमया, तांच्या कश्टा दुखांनी फाव. सुमया, तांची पिडा शिडा गूण कर. सुमया, सुमया तांकां आपड. सुमया, ही तुजी भुरगीं तुजेर फाती येतात, तुजेर विश्वास दवरता. सुमया, आनी तुजेर विश्वास दवरल्या, तुजेर फाती येयल्या कितेंच उणेपण ना. सुमया, ही आमची फाती न्ही. त्या देखून हर एका भाव भयणीक आपड. सुमया, तुज्या काकुलतेन आपड. सुमया, तुज्या स्पर्शान आपड. सुमया, आनी ह्या भाव भयणी कितें गरज आसा तांकां तूं पाव. सुमया, तांकां तांची मागणी तूं मानून घे. सुमया, तांच्या गश्टा दुखान तांकां आदार दी. सुमया, तुका जावं मान आनी वगळाव, तुका जावं आराधना आनी स्तुती. सुमया, तूं आमचो देव. सुमया, बळवंत. सुमया, तुका आमी नमान करता, तुका आमी नमान करता. सुमया, तुका आमी आराधन करता, तुका आमी होगळाप दिता. सुमया, सर आमची तकली आमी बागावया. सुमयाचें हजारपण आमी बगया आनी ह्याचो सुमयाक काळज असो मान आमी भेटोवन त्या सुमयाची स्तुती करया. निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 वाक्या 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार आयचे दिसाचें पयलें वाचप आमकां म्हणटा, हांव सर्वेस बरो तुजो देव, तुका इजिप्ताच्या गुलामपणांतलो भायर काडिल्लो तो, म्हजे शिवाय दुसरो देव तुमकां ना. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकांय पाताक म्हणल्यार गुलामपणांतले भायर काडिल्लो, नवें जिवीत दिल्लो तसो सर्वेस्व देव आमचो सुमी आमचे मुखार आसा. ह्या देवा बगार आमकां दुसरो देव ना, तो एकलो मात्र मनशा कुळाचो सोडवणदार, रक्षक. आनी त्या देखून तो सुमी म्हणटा, म्हजो मोग करतेल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटेल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. त्या देखून ताचेर पातयेनी दवरल्या, ताचेर विश्वास दवरल्या कांयच उणेना. तांकां मात्र न्हय, 1000 पिळग्यां पर्यंत आशिर्वादाचो शिवर पडटलो म्हणटा सुमी. असलो सुमी आमचो कुर्सायिल्लो, आमचे खातीर जिवीत वारयल्लो, आमकां जिवीत दिल्लो तसो सुमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. तर त्या सुमयाचे हजारपण आमी बगतना त्या सुमयाची स्तुती गावन आमी गावया गीत अनुदिनानन्ना कायुवा देवरिगे आराधने. हर एक दीस आमचे जिवी सलोन वचे ताणे, हर एक घडी आमच्या बगलेक रावचो
तो आनी आमच्या कश्टा दुखा वेळार आमकां पावसो, आमची दुखां पुसचो तो बळवंत रक्षक आज आमचे मुखार आसा. परत आमचे संगीत आसा. तर आमकांत त्या सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करया. त्या सुमयाची स्तुती करून आमी गावया गीत. ದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. मोगाळ भवानी बहिणी दिसपते आमकां जेवंक दिवन दिसपते आमकां बरें वारें कितें गरज आसा तो स्वास घेवन हें सगळें दिवचें सर्वेस्परा देवान आनी आमचें जिवीत चलोवन वचें ताणें. त्या सुमयाक आमी मान करया, त्या सुमयाक आमी आराधन करया. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವರೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವರೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡೆ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡೆ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. मोगाळ भवानी बहिणी आमी जाग्या आसो, आमी न्हिदोन आसो, आमचो देव आमच्या बगलेक आसा. हर एक घडी आमकां धैर्य दिता, सकत दिता, बळ दिता, आमचे जीव आमचे जिवीत चलोवन व्हरता. हर एक घडी ताचे जावन आमकां मोग वालता. आमी पापा धरल्या वेळार आमच्या पातकांत सुडका दिता, आमकां बरेंपण दिता, आमकां पातकांतले उठोवन भायर येवंक, ताचे सशी येवंक, ताचो मोगाचो स्पर्श बगोवंक आमकां सांगात दिवचो. आमच्या बगलेक रावचो आमचो सुमी आमचे मुखार आसा. त्या सुमयाक आमी आराधन करया, त्या सुमयाक आमी नमान करया. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ದೇವವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ.
Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सुमियांचे सो या संजेच्या घडये परत आम्ही तुझी भुरगी तुझ्या पांतळा साव सुमिया तुका नमान करता सुमिया तुका आम्ही आराधन करता सुमिया तुका आम्ही स्तुती करता सुमिया आमच्या दिसपत्या जिवितान आमच्या बगलेक तू रावताय आमचे जिवीत सोलोन वताय सुमिया हर एक घडी आमकां कितें गरज आसा आमच्या दिसपत्या जिवितान तू फावो करताय विविध मनुष्य मारी पात आमचे जतन करताय जावं आमच्या आवय बापाय मारी पात आमच्या भावंडा मुखांतर आमच्या भुरग्या मुखांतर आणि विविध बऱ्या मनाच्या मनुष्या मारी पात आमची तू सेवा करताय जतन करताय सुमिया तुझी खाकूल बरें मन आमकां दाखयताय सुमिया त्या देखून तुका आमी अर्घां दिता सुमिया तुका आमी वंदन करता सुमिया तुका आमी स्तुती करता सुमिया सुमिया आमकां तूं तुज्या पांयतळ समर्पण करता तुजी खाकूल तुजी दिश्ट आमचेर हर एकल्याचेर वच सुमिया आमच्या कश्टा दुकान पाव सुमिया आमचे कश्ट दुख हाळू कर सुमिया आमची पिडा शिडा गुण कर सुमिया आमचे ओझी हाळू कर सुमिया प्रत्येक जावन विविध कश्टा पिडे शिडे वळख जावन आज तांची दुखां तुज्या मुखार सांगूंक आजराच्या हर एका भाव भयणीक पाव सुमिया तांची दुखां पोस सुमिया या आराधना मारी पा तांकां समाधान संतोष तांच्या मोतीक दादोसपण लाभय सुमिया बरी भलायकी दी सुमिया तांचे गायीतून गुण कर सुमिया तांचे बातकां तूं दोन नितळ कर सुमिया तांकां पाव सुमिया तूं आदार दी सुमिया तुजी खाकूल तुजी नदर घाल सुमिया तुका जावं मान आनी वगळाव सुमिया तुका जावं आराधना आनी स्तुती तुका जावं मान आनी वगळाव सुमिया तुझ सुमिया सर्वत Praise the Lord. 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 मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आयच्या दिसाच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजून देवाळ नितळ करचें तें घडीत आमी आयकलें आमी नियाळ केलें आनी ह्या आयच्या दिसाच्या वांजेलांत जेजून उलयल्लीं थोडीं उतरां तुमचे मुखार नियाळाक दवरूंक हांव खुशी व्हरतां पयलें उतार जेजून म्हणलें आयच्या वांजेलांत काडा आंगात हांव म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात काडा आंगात हांव म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवाचें घर वा एक तेंपल वा एक इगर्ज एका लेखान म्हणून येत्र तो पवित्र जागो देवाक बेडसो तो जागो मागण्याचें घर म्हणून तें ओलायिल्लें आनी आयच्या वांजेलान आमी पळयता जेरुसलेमाचें तेंपल हें पवित्र तेंपल देवाक बेडसो तो जागो हें मागण्याचें घर थंयसर तवळ एक व्यापाराचो एक जागो जावंक पावल्लें देवास्पान ओगडोवन घेतलें दुबळ्या धाकट्यांची निंदा शोशण थंयसर जातलें आनी हें देवाचें घर एका लेखान व्यापाराची सांत जावंक पावलें आनी त्या देखून जेजू म्हणटा हें पुरो काडा हें पवित्र घर हो पवित्र जागो हें मागण्याचें घर हें देवाचें घर देवाक बेडसो जागो म्हणलें थंयसर ओलायता आनी सगळ्यांक थंयसर व्यापार करनासल्ल्यांक तो धांवडयता मोगाळ भावन आनी भयणीनो खंडीत एक तेंपल एक इगर्ज देवाचें घर तें पवित्र मंदीर जेजून मुंद आसून त्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट केलां जेजून उलयिल्लें केवल त्या पात्रांच्या मंदिरा विशयान न्ही वा पात्रांनी बांदल्ल्या त्या मंदिरा विशयान न्ही बगार आमच्या कुडीक ताणें सरी केलां आनी हें एक पवित्र मंदीर आमची हर एकल्याची कूड एक पवित्र मंदीर म्हणलें तें आमकां समजोवंक सोमयान थंय प्रयत्न केल्लें ह्या वाचपांत आमकां समजता आमी तें आयकलां सांबावलाचें उतरां आमी हांगासर उडासा काडल्यार सांबावलो कितें म्हणटा तुमी पवित्र आत्म्याची जिवी मंदिरां एकाडे म्हणटा आनी एकाडे म्हणटा तुमी सोमयाची जिवी मंदिरां त्या देखून आमचे जीव वा आमची कूड हें देवाचें पवित्र मंदीर हें देवाक भेटचो पवित्र जागो
आनी आमचें जिवीत एक मागण्याचें केंद्र, मागण्याचो जागो. कित्याक ह्या मंदिरांत ती देव वस्ती करता. ह्या मंदिरांत ती देव वस्ती करता. देवाचें आजरपण आमच्या कूड म्हणल्या मंदिरांत ती आसा. कित्याक आमकां स्पश्ट समजता. आमी पोरण्या सोल्ल्या गेल्यार उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 7 आमकां स्पश्ट करता देवान आमकां कशें रचलां. देवान आमकां ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची करून रचलां. त्या देखून ही कूड हें जिवीत देवाच्या सारक्याचें आनी देवाच्या स्वरुपाचें. त्या देखून आमी सांगलें हें एक पवित्र मंदिर, जिवें मंदिर. कित्याक आमचें जिवीत देवाच्या सारक्याचें, देवाच्या रुपाचें, हें पवित्र. आनी त्या देखून दुसऱ्यांक म्हाका देवाक बेडसो एक जागो, म्हजे थंय देवाक बेडसो एक जागो जावन आसा. आनी दुसऱ्यांक एक मागण्याचें घर, तें पवित्र जागो जावन आसा. मोगाल भावन आनी भयणीनो, त्या देखून जेजू म्हणटा हांगा तावन काडा आनी म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. मोगाल भवन आनी भयणीनो, हीं उतरां आमची कूड म्हणल्या मंदिराक आज आमी सरी केलीं जाल्यार सबारपोटी आमचें जिवीत, आमचें कूड म्हणलें हें जिवीत आमी व्यापाराची सांत केल्या. आनी मस्तपटी आमकां खंत हुस्को ह्या कुडी विशान कितें खावचें, कितें जेवचें, कशें सुरंगावचें, कितें जाय, म्हज्या जिवाक कितें जाय, ह्यात विशांत सबारपोटी कंत आमची चिंता त्यात दिशेन. आनी ह्या कुडी खातीर, ह्या कुडीच्या बरेपणा खातीर आमी कितलो वावर करता, कितलें घालता, हें आमचें दिसपतें जिवीत. माथेव वाचोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 25 आनी 5 तावन आमी वाचलें जाल्यार जेजू कितें म्हणटा थंयसर, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें वा पांगोरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. खानाप्रास कूड व्हरती, खानाप्रास जीव व्हरती आनी न्हेसनाप्रास कूड व्हरती. त्या देखून जेजू आमकां स्पश्ट करता खानाप्रास जीव व्हरतो. ह्या कुडींत आसो जीव तो देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो. आनी जेजू म्हणसर म्हणटा न्हेसनाप्रास कूड ती व्हरती. खाली कूड भायल्यान सोबीतरान सुरंगावी येत, पूण भितरलें जिवीत, भितरली कूड तें पवित्र मंदिर, तें गरजेचें. आनी त्या देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें जेजू म्हणटा आंगाचें काडा, हें बापाचें मागण्याचें घर. त्या देखून आमचें जिवीत बापाचें तें पवित्र मंदिर, मागण्याचें घर, देवाक बेडसो. आनी त्या देखून आंगाचें काडूंक जाय. ह्या कूड म्हणल्या मंदिरांत हांव आमी काडूंक जाय. कितें व्यापाराचें आमी केलां, कितें म्हज्या फायद्याचें केलां तें आमी काडूंक जाय. आनी आमचें जिवीत कितें सुरवेर आसलें देवान रचतना, देवान रचलें आपल्या सर्ग्याचें आनी स्वरुपाचें, आनी त्यात रुपान, त्यात पवित्रपणान आमी उरोंक जाय. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून गेले त्या आयतार आमी नियाल करतना आमी एक वाक्य सांगिल्लें. माथेव वाचोवांजेल अध्याय 15 वाक्य 11 हांव आमी वाचलें जाल्यार जेजू थंयसर आमकां कितें म्हणटा, मनशाच्या जिवाक वा मनशाच्या कुडीक कितें भायर तावन येता तें मनशाची कूड मेळयना. बगर मनशाच्या कुडी तावन कितें भायर येता तें ताका मेळयता. आनी जेजून थंयसर म्हणलें उतरां 1 कोटी चिन्नां. आनी मुनदर्शन जेजू म्हणटा खून करची, प्रद्वारादारचें, व्याभिचार करचें, चोरी, फोडसाक सांगचें, सवे शिराप, हें सर्व मनशाच्या काळजांतावन भायर सरता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, एका लेखान आज आमी हें कूड म्हणलें मंदिर व्यापाराचें तें केंद्र केलां, व्यापाराच्या वहिवाटाचें केंद्र केलां. आनी असल्या संगतीन तें आमचें मंदिर आमी भरलां. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा आज तें काडा. आमच्या कुडीक कितें आमी कन ह्या कुडी विशान आमी कितें चिंतून, ह्या कुडीच्या फायद्या खातीर, ह्या कुडीच्या बरेपणा खातीर आमी कितें करनासा. आज जेजू म्हणटा तें काडा, तें काडा. हें म्हज्या बापाचें घर, हें पवित्र मंदिर, हें देवाक बेडसो जागो म्हणलें तें सांगूंक जेजू आमकां प्रयत्न करता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून हो प्राजीत काळ, एक आईन काळ,
एक पवित्र काळ आमच्या जिविताचेर नदर घालचो, कित्याक देवान दिल्लें हें सोबीत जिवीत, देवान दिल्लें एक मोलादीक जिवीत, देवान दिल्लें हें जिवीत केवल ह्या संवसारा खातीर मात्र न्ही, ह्या संवसारा खातीर मात्र जिवी न्ही, ह्या कुडी भितर एक आत्मो आसा. तो ससनाक जी येता त्या आत्मो तो पवित्र, आनी ह्या कुडीक मोल आसचें त्या आत्म्या वरवीं, त्या सासणीक जिविता वरवीं मात्र ह्या आमच्या कुडीक मोल आसचें. त्या देखून मोगाल भावन आनी भयणीनो, जेजून म्हणलीं उतरां आमकां ती अरियेक लागू जाता. तुमच्या कुडीक तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगोरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका. त्या देखून ही कूड सोबोवची, बायल्यान नेटोवचें आनी वेपाराची सांत करचें नाका. ताच्या बदलाक आमच्या भितर ह्या कुडी भितर हें पवित्रपणा खातीर कितें गरज आसा तें करूंक आमी अरियेकल्यांनी प्रयत्न करचे. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे धांबया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडी आमी हात दवरली, ही कूड मोगाचें न्हू, ही पवित्र, हें जिवें मंदीर सुमयाचें. पवित्रत्म ह्या मंदिरांत वस्ती करन आसा. आमचें जिवीत, आमची कूड तो पवित्र करन आसा. आज आमकां विचारया मोगाचें न्हू, जेरुसलेमाचें तेंपल वेपाराचें वहिवाटाचें केंद्र जाल्लें. आज म्हजी कूड असल्या बायल्या सुरंगावणेचें हें केंद्र जालां गे. दुसऱ्यांक आकर्शण करच्या खातीर तें केंद्र जालां गे. वा म्हज्या दिसपट्या जिवितांत खाली म्हजी खंत हुस्को ह्या कुडी खातीर कितें खावचें न्हेसचें पांगोरचें कितें सोबोवचें हें मात्र गे. वा ताचें की चड हें मंदीर देवाचें, हें जिवीत देवाच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें. हाचे भितर एक पवित्र आत्मो आसा. हें पवित्र जिवें मंदीर देवाच्या आजरपणाचें, हेरांक देवाक भेटसो हो पवित्र जागो जावन आसा. हें पवित्रपण म्हज्या जिवितांत आसा गे. वा आज म्हजे तावनी म्हजे भितर खोटी चिंतना, खुनो, प्रद्वार, व्याभिचार, सोरी, फोटसाक्स, सोवे शिराप असल्या साबार वायट संगतेनी हांवें सुरंगारून ही वेपाराची वहिवाटाची केंद्र हांवें केलां गे. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत सोमया मुखार आमी उक्तें करया. मोगाचें न्हू, हें जिवीत सोमयाक ह्या घडी आमी समर्पण करया. प्रत्येक जावन ह्या जिवितांत कितें मेळेपण आसा, कितें हें पवित्रपणा विरोधवेचें आसा, ह्या पवित्र तेंपला विरोधवेचें कितें आसा तें सगळें ह्या घडये सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सोमयाची मजत आमी करपा मागया. त्या देखून ह्या कुडींत आसचें आमचें सगळें मन काळीज, आमचें सगळें सर्वस्व त्या सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. हें जिवीत देवान दिल्लें वर्तें देणें हांवें न्ही तुवें मागोवन घेतिल्लें न्ही, देवान उदारपणान दिल्लें. जावं पुरो म्हज्या आवय बापाय मारिपात हें जिवीत ह्या संवसाराक आयलां, पूण हें जिवीत देवाचें वर्तें देणें, ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपान नेटयलेलें हें पवित्र मंदीर जिवीत जावन आसा. ताच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू, ह्या प्राजिताच्या काळार प्रत्येक जावन आयचे दिसा ह्या कुडीक वा ह्या जिविताक कितें मेळेपण आसा, कितें बायल्यान आमी सुरंगार आयलां, विविध तराच्या जावं बरो राग मोसो हागे जिद्द असल्या संगतींनी हें जिवीत आमी भरलां जाल्यार सगळें ह्या घडये सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. सगळें तन मनवा आमी म्हणटा, तन मन आनी धन हर एक आसा तें देवान दिल्लें. आमचें म्हणलें कितें ना. खाली हात्यांनी आयिल्ल्या रिती हातांनी आमी फाटीं वेता, कितें सुवर्ण वचना. सगळें त्या सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. आनी तो सर्वस्व ह्या मंदिरांत तो आसा, हें मंदीर ताचें, ह्या मंदिरांत वस्ती करचें ताणें, ताचें बिडार तें, ताका आमी समर्पण करया. Let us look at Jesus. Let us fix our eyes upon Jesus, thanking Jesus for all the good that He has done for us. Let us praise God for all the good things in our lives.
Jesus, we thank you for supernaturally protecting us. There were many instances in our life where we could have got hurt, where we could have got defamed among our friends, where we could have got emotionally hurt, where people could have ridiculed us, but you guided us and protected us. We thank you for that. Jesus, we thank you for the good health that you have given us in these past years, and we praise you for all the good things that has happened to us and how miraculously you have protected us. Lord, we pray specially for all the people who are in the hospitals, who are suffering through the COVID diseases, and who are having different ailments and sickness. Lord Jesus, through your mighty hand, touch them and heal them and deliver them. You have said that you are the healer, and you have said that you are the same yesterday, today, and forever. Lord, we pray that through your word, let each one of them receive a supernatural healing right now. Through your blood, let them be set free by the power of the Holy Spirit. May every ailment, may every sickness, every disease, every hereditary disease be cured in the mighty name and the blood of Jesus. Jesus, we surrender the doctors to you and all the medical staff who are giving treatment to the patients, where their minds are filled with tension, where their minds are blanked out, where they cannot find the right disease. We pray that through your precious blood, cleanse their mind, protect their families, protect them as they do service, mightily guard them and lead them. Let them administer the right medicine and give the right medicine and give the proper treatment. Spirit of God, we pray that you heal each person mightily. Let every disease may be healed. The pain in the heart, let it be healed. Let the arthritis disease may be healed. Let every pain in the body may be healed. Jesus, we pray for the kidney stone you are showing right now through your precious blood. We pray that the persons who are having kidney stone right now may be healed by the precious blood of Jesus. Lord, we pray every individual who is undergoing suffering and pain, through your mighty hand, let them receive the healing and let them see a supernatural shift in their body today. You are my Savior. You are my healer. You are my strength in need. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Lord, we welcome the mighty presence of the Holy Spirit in our life. We surrender our mind to you. Let every wicked and evil thought, we surrender it to you. Let every inner scars in our life, which are their inner wounds, which have not healed during many years in relationships with the different people or through experiences or conduct of other persons, we surrender it to you. Jesus, heal our inner wounds right from the womb of our mother until today.
we surrender every single inner wound that is being a blockage in our life for the change of our attitude, for the change of our lifestyle, for the change to believe in you completely. Jesus, we surrender our inner wounds to you. Heal them completely. We surrender our heart to you, Jesus. Every wicked desire, anything that is against your kingdom, we surrender it to you. Purify it and heal it and cleanse it. Jesus, we surrender our soul to you. Cleanse it and make it whole. Jesus, as you cleanse our soul, may the mighty power of God flow through our body, cleanse and heal every wound in our body, heal every situation and change every situation. Lord Jesus, we invite you in our situation, we invite you in our workplace, we invite you in our relationship, we invite you in our college, among our teachers, Jesus, among our friends, among our families. We pray for all the priests and the nuns, especially Jesus, mightily anoint them and lead them. Lord, we pray that you bless our community and you lead us through your mighty Spirit. Lord, we also pray for everybody who are affected directly or indirectly due to the COVID pandemic. We pray for the people who have lost their jobs, people who have lost their family members, people who are suffering right now. Through your mighty grace, we pray for a supernatural deliverance and set free over their family. May the hand of God be upon them. Right now we pray that you shower your blessing and change the situation. Jesus, you are the healer of our life. We pray that you send your word and heal all our diseases. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. Hallelujah, 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, God, eu sou grato, God, I see the Lord touching somebody with the speech deformity. The Lord is blessing the person. I also see the Lord blessing and delivering somebody who is not able to remember things. The Lord is going to grant supernatural power to remember. The Lord is asking you to claim this promise. The Lord is also showing that somebody who is being praying for a better eyesight is receiving the eyesight right now. I see the Lord also healing the stomach and different pains in the body of different individuals. I see somebody who has gotten into an accident and asking God, why have I gotten into an accident? Why is this happened to me? The Lord is telling, trust Him and rely on Him and you will see the way. The precious Lord is showering His Holy Spirit mightily and is changing the situation of the family members. I see
many individuals being blessed right now by the mighty power of God. I see families being changing. Where there was hatred, I see the love of God going to come. I see the Lord blessing few individuals with riches. The Lord is also guiding and healing and delivering few people. The Lord is showing that few people who are praying for the guidance in their education, in the field of their job, in their career, or in something related to leadership, the Lord is guiding you today. The Lord is telling, rely on me and rely on my word, and I will guide for you. I see also certain people who are praying for certain things about a particular place. The Lord is granting you deliverance, and the Lord is going to move in that place and move there with you, and you will see a supernatural change in your life. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು, ಮನವು ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. Jesus, we pray that your love may fill our hearts right now. Help us to forgive each and everybody. Change our heart. Lord Jesus, we pray for the peace in the families. We pray for the individuals who are suffering in their families due to unforgiveness. We pray for the couples who are separated due to anger and misunderstanding. Right now, Jesus, let your heart be filled in their families. We pray specially for the children who are suffered due to the consequences of the decisions of their parents, couples who have been divorced. Right now, Jesus, let them feel the love of God. Let them be loved through your presence. Help them to experience the love of God. We pray for every individual who is feeling right now rejected. Jesus, we surrender them to you. Help them to receive and accept you as their personal Savior. Help them to receive the love of God. Help them to shower your love upon other people. Jesus, mightily touch each and everybody. Help us to experience your divine love so that we may shower the love upon other people. सकड आमी दिबी घालया. सोम्याचे आशिर्वाद आमी जोडूंक येता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दाबया. देवाच्या उतरां मारिपात आमी आयकलें. ती विधव स्त्री त्या नितीकर्ता लागीं परत आनी परत आनी परत परतूंक लागली. आनी त्या स्त्रियेचे ते उपाग नाकात म्हणल्यार त्या मनोभावान त्या नितीकर्तान कितें तिका गरज आसलें, दिजय आसलें, नीत ती दिली. आज आमी मोगाळ भावां आनी भयणी परत आनी परत भावार्थान मागतना सुमयाची दारां आमी बडयतना सुमी आमकां उक्ती करता. तेदगून सुमयान म्हणलें, मागा आनी तुमी घेतल्या, सदां तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. तर ह्या घडये भावार्थान पत्यानीन आमी मागया मोगाचें न्हू. कितें सगळें तें सवांक घेवन ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावन आसा. सकड सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. आमच्या कुटुंबाक सुमयाच्या पांयां आमी हाडया. कुटुंबांतल्या सकड सान्याचो नांवान उडासा काडया. आमच्या कुटुंबांत घरांत कितें समस्या आसात, कश्ट आसा, पिडाशिडा आसा, दूख आसा, कोणी कुटुंबाचो सांदो वायट वाटेन वा वायट सवयांक बली जाला, गुलाम जाला आनी ताका लागून कुटुंबाचें समाधान शांती बिगडल्या जाल्यार
तसल्यांक आमी आमच्या कुटुंबाक सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून हे घडी मागया. सबाजन तरणाटे म्हजे लागीं विविध जाग्यांनी वचून कामा खातीर सोदना करना आसात. ह्या कोविडा वरवीं जायत्यांनी कामां उगडावन घेतल्यांत, कामां नात. एकाल्याकान थोडे कांगाल जाल्यात, बिझनेस थोड्यांनी उगडावन घेतला आनी निराश जावं पावल्यात. जाल्यार सभा तरणाटे आसात, मागोवंक सांगलां तांच्या आवय बापायनी वडिलांनी तांचे खातीर असल्या तरणाट्यांचो युवा जनांचो जे कोण काम ना कामा खातीर सोदना करना आसात तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया. सुमी तसल्या तरणाट्यांक युवा जना व्यक्तींक आपडून दी, तांकां धैर्य दिवन दी, समाधान दिवन दी आनी प्रत्येक जावन तांणी आशिल्लें एक बरें काम सुमी तांकां प्राप्त करून दी आनी त्या मरीपा तांचो फुडार तांच्या कुटुंबाची जबाबदारी तांणी वावोवंक कान मारूंक सुमी तांकां आदार दिवन दिवन आमी मागया मोगाचें न्हू. आमच्या कुटुंबांत आसच्या आनी तशेंच आमच्या मोगाची कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां प्रत्येक जाण विविध तरांच्या पिडेन वळख जाल्यान कश्ट जातात तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू. प्रत्येक जाण म्हजो काजीन भाव एकलो ब्रेन ट्युमरा वळख जाला, कश्ट जाता आनी आज कठीण दूख आसा. जायतो बोब मारता एका लेखान मागोवंक सांगलां त्या कुटुंबाच्यान ताच्या पत्नीन विशेश तरान ह्या भावा खातीर आमी सुमयेच्या पांयांतळाक समर्पण करया. सुमी ताका आपडून दी, ती दूख सोसूंक कृपा दिवन दी, सुमयेची खुशी धर ताका गूण करून दी. सुमयेच्या पांयांतळा विशेश तरान ताका समर्पण करया. तशेंच एक स्त्री कॅन्सर पिडेक वळख जावन कश्ट जाता आनी तिणें आनी तिच्या कुटुंबाच्यांनी तिच्या लागीं मागोवंक सांगलां. तिच्या खातीर विशेष तरान ह्या भयणी खातीर मागया. आनी तशेंच विविध तरान आमचे भाव भयणी कश्ट जातात, पिडेक वळख जावन आस्पत्रेनी आसात, कोवीड पिडे वरवीं कळवतात. ह्या सक्कट भावनांक सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण करून आमी मागया. आमचे लागीं वैयक्तीक तरान कोणें मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. आमची मागणी, आमची तेसावां, आमच्या कुटुंबाची तेसावां सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया. सगळ्या संवसारा खातीर मागया. ही कोरोना पिडा बेगीनच थांबोवन दी, पयस सरून दी मागया. पवित्र सभे खातीर आमी मागया. आमच्या बापा साहेबा खातीर, सक्कट बिस्पां खातीर, आमच्या मंगळूर देशाच्या गवळी बापां खातीर आमी विशेष तरान तांचे खातीर, तांच्या बऱ्या भलायके खातीर, तांच्या मिसावा खातीर मागया. ह्या जाकां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया विशेश तरान. आमच्या भुरग्या बाळां खातीर मागया. इस्कॉलाक ती वेतात, बरें शिकोवंक मोत सुमी उजवाद दिवन तांच्या भुरग्यांक परिक्षेनी बरें करपा दिवन तांचे खातीर आमी मागया. आनी आमची वैयक्तीक तेसावां सक्कड आनी प्रत्येक जाण आमच्या शालो पंगडा लागीं सबारांनी मागोवंक सांगतात. ह्या सक्कट भावनांक भाव भयणी सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करता. तांची तेसावां आमी समर्पण करता. परगांवांत आसल्या आमच्या भावा भयणीक तांकां सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण करता. तांचे वावर, तांचे कश्ट दूख आनी प्रत्येक जावन तांकां सुमयान तांच्या वावराची भद्रती दिवंक तांकां सांबाळच्या खातीर ही सक्कट तेसावां सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया. कोणें आमचे लागीं मागून सांगल्यार तांकां हर एक लागीं सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण करया. सुमी हर एक लागीं आपडून दी, गूण करून दी, सुमयेची कृपा सकत तांच्या जिवितान वाळून दी म्हूण आमी मागया. आनी ह्या सर्वांचेर आनी आमचेर सुमयेचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा साक्रामेंता सृष्टांक नामन करुया, पुर्विल्या त्या रुपा बोतला नव्यो रीती आधार्या. सर्वोन्मेच्या अस्कत्विष्या बावताचे बळतिव्या. जसे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता एकाच तळ्यात हसीता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्था. प्रार्थुया. ये देवा विशेष साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सवकडात तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून सबळ सदांच आमचेर आमी बगी सारको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक मान करूंक आमकां दायन फवक्कन सदांच तुजी इश्टागात बघून तुझ्या मोगान जियोंक आमकां आदार लाभय. तो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन.